नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया माणक्याचे मसाला ग्रेवी। ह्यो हांवें माणक्यो उजरोवन घेतल्या, साफ करून घेतल्या आनी माणक्यांचे कुडके करून घेतल्या। हे पळयात, अशे हांवें कुडके करून घेतल्या आनी माणक्यो उदकान बऱ्यो धुवन घेतल्या। तातूंत हांव थोडे मीठ घालता, मीठ घालून मिक्स करून घेता। ग्रेवी करपाक आमकां थोडो कांदो आनी सोय भाजून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला, तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता। तेल तापले तशें तातूंत हांव 8 लसणेच्यो पाकळ्यो घालता, अर्द इंच आले घालता। आल्याचे हांवें बारीक कुडके करून घेतल्या। 1 कांदो हांवें उबो शिनून घेतला। कांदो आमकां बरो भाजून घेवपाक जाय। कांदो असो बरो भाजून घेवपाक जाय। पळयात, आता कांदो भाजून जाला। असो कांदो बरो भाजून घेवपाक जाय। तातूंत हांव अर्द नाल्लाची सोय घालता। सोय आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय। ही पळयात, अशी सोय भाजून घेवपाक जाय। सोय भाजून जाली, गॅस हांव बंद करता। आता ही सोय आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर मिक्सरान बारीक वाटून घेवपाक जाय। आता माणक्यो शिजत घालुया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांवें 2 चमचे तेल घातला। 1 कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला। कांदो आमकां तळसून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। तातूंत हांव 1 टोमॅटो घालता। हो टोमॅटो हांवें बारीक शिनून घेतला। टोमॅटो तेलान मातसो शिजोवन घेवया। आता आमी हातून माणक्यो घालुया। गॅसाची फ्लेम हांवें लो केल्या। अर्द चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्द चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, 1 चमचो घालता गरम मसाला पावडर। तुम्ही जेवणाक जो गरम मसालो वापरता तो घातल्यार जाता। हो गरम मसालो करता आसतना तातूंत हांवें सुक्यो मिरसांगो घातिल्ल्यो, ताका लागून मिरसांगेचो पिठो वेगळो घालिना। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। माणक्यो शिजता आसतना माणक्याचें उदक सुट्टलें, ताका लागून उदक घालिना। मागीर लागले जाल्यार उदक घालतलें। हाजेर झाकण घालता। झाकण घालून माणक्यो शिजोवन घेवया। माणक्यो शिजता आसतना मदीं धवळून घेवपाक जाय। पळयात, माणक्यांक कितलें उदक सुटलां। उदक हांवें अजिबात घालूं नाशिल्लें, तरी आसतना कितलें उदक सुटलां पळयात। आता हांव गॅसाची फ्लेम मिडियम करता। माणक्यो बऱ्यो शिजोवन घेवपाक जाय, माणक्यो बऱ्यो शिजपाक दिवपाक जाय। माणक्यो शिजून जाल्यो, तातूंत हांव सोय आनी कांदो वाटून घेतला तो घालता। थोडें उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितलें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ, धवळून घेता। आता हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। 3 सोलां घालता। सोलांचे हांवें कुडके करून घेतल्या। धवळून घेता। बरो खतखतो येवपाक लागला, ताजेर हांव घालता ओली कोथमीर। ओली कोथमीर घालून मिक्स करून घेवया। हाका आता बरो खतखतो येवपाक लागला। गॅस हांव बंद करता। माणक्याची मसाला करी तयार आसा, रेडी आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।